माशे पुलाचे राखणेवंटीचे काम उरिल्ले अर्धकुटेच. पीडब्ल्यूडी खबर असूनही महिनोभर अधिकारी रावले घाळ. काणकोणच्या युवकांनी अभियंत्याक घातलो घेराव. पत्रादेवी ते बांबोळे मेरेनचो रस्तो भरला फोंडकोलांनी, जाल्यार बार्देशांत चल्ला उदकाचो उणाव. प्रश्न जाग्यार घालपाक काँग्रेसीन दिला 48 वरांचो अल्टिमेटम. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करता सारस्वतांचेर अन्याय. भाजपाचो फुडारी भाई नायकान केला गंभीर आरोप. गोवा फॉरवर्डाक सरकारांतल्यान वगडावप आनी ॲडव्होकेट जनरलाक कुशीक काडप ह्यो सारस्वतांच्या विरोधांतल्योच कारवायो. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. सैमीक अरिश्टां सांगून येनात. हांगा मनीस निर्मीत अरिश्टांय सुचोवणी दिनासतना येवपाक लागल्यात. माशे काणकोणच्या नव्या बायपास पुलाची राखणे वणत शेनवाराक कोसळ्ळी. हे बांदकाम सारखें जावं ना हाचो म्हयने आदींच भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक अदमास आयिल्लो. पूण कंत्राटदाराक चीट बरयल्ली चीट सोडली जाल्यार पीडब्ल्यूडीन कांयच पावलां उबारलीं नात आनी ह्या पुलाचें उक्तावण शुक्रारा जावपाचें आशिल्लें आतां तें फुडें उखल्लां. MVR हे कंपनी गालजीबाग, तळपण आनी माशेच्या पुलांची कंत्राटां दिल्यात. 4 रस्तो ते माशे मेरेनच्या नव्या बायपासाचें कामय हीच कंपनी करता. पुराय रस्त्याचे उक्तावणाची तयारी चल्ली आसतनाच माशेच्या पुलान घालून घेतलें. हें अशें कित्याक लागून घडलें हाचे फाटलें सत जाणा जावन घेवपा खातीर काणकोणचे युवक पीडब्ल्यूडीच्या पालवी अभियंत्याक मेळपाक ताचे कचेरेंत गेले. त्या उपरांत तांचे भितर कितें उलोवप जालें पळयात. 13 तारखेर तुमी लेटर दितरी तेच्या फाटल्यान सुद्दां काम चालू आसलें. हय तेणी म्हणली तेणी सांगपा जाय न्हू, तुमी तेणी सांगपा जाय न्हू. तेच्या फाटल्यान सुद्दां काम आसलें, चालू आसलें, मान्य करता तूं. पण तुम्ही हे लेटर करूनय तांकां परत तें काम करपाक हें केलें तुमाक सांग. मागीर तेणी कांयच एक्शन घेतलां लेटराचेर. हांवें सुभाष आयलो, रिप्लाय कितें येयला? ताका रिप्लाय जायला ना, ताका रिप्लाय ना. रिप्लाय नासतना तूं वकील परत तूं कितें तरी विचारपा आसलें न्हू. तुका जाय त्या भशेन काम जायना जाल्यार तूं कॉन्ट्रॅक्टराक स्टॉप करपाची ऑथॉरिटी आसा तुमकां? आसा काय ना? असं काय ना. तुमी कित्याक केल्ला? हें करपा आसलें, इनॉग्रेशन करपा आसलें म्हणून तुमी लोकांक कोणाक तितून घालपा आसलें भितर. आनी काल तुमकां कितें म्हणटा जाल्यार कितें जमा रातची जालें जाल्यार कितले लोक कितें जालें खबर आसा तुका? अंदाज आसा? तुमी टॅक्निकल म्हूण घेतला, तुमी कित्याक म्हूण घेतला सांग म्हाका? टॅक्निकल म्हूण घेतला म्हणून तुमकां? आनी क्वॉलिटी कंट्रोल कोण पळयता तुमगेलो? थंय कमिशन. आनी फाल्यां आतां नवो प्रपोज रोड केला पळय, कितले टनाची गाडी वयतली खबर आसा तुमकां? अंदाज आसा? आनी 2 इन्सिडंट अशें जाल्ले आसा का मरेजेर? कितें जालां? अशेंच कॉलेप्स जाल्ले आसा काय? हेचे पयलीं आमगे लोकल पयलीं हायवे गेला, रेल्वे रूट गेला, केन्ना इन्सिडंट आयकला तुमी कॉलेप्स जाल्लो? आतां तुमी इनॉग्रेशन जावचे पयलींच मरे असो ब्लॅकलिस्टां आसा खंय तो पयलीं? ब्लॅकलिस्टां आहा जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्ट कसो? हाव इज ही वर्किंग? अरे पार्टी लेवलाचेर कितें जाता तें बरें आसा, पूण तुमी ऑथॉरिटी रे, गोंयची ऑथॉरिटी रे, तुमी लोकांची ऑथॉरिटी रे. पयलीं तुमकां धरतले मरे. फाल्यां पार्टी धरपाना, आज सरकार आसा, फाल्यां उरपाना तो सरकार. तुमी उरता कायमचे. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. गोंय गिरेस्त जातलें. गोंयांत राष्ट्रीय खेळ जातले. पर्यटन मंत्री बाबू आसगांवकारान उत्तर दिलां. गोंयचें पर्यटन वाडोवपाचे दिकेन आपण यत्न केल्यात. राष्ट्रीय खेळ जावन गेल्या उपरांत गोंयांतल्या सगळ्या मतदारसंघांनी खेळां सुविधा तयार करून दितले. पूण हें सगळें करतले जाल्यार दडुवांची गरज आसता, तो मेळोवन दियात, बाबून मागला. पर्यटनाच्यो पायाभूत सुविधा आणि ज्या पद्धतीन काम चल्लां त्या मुद्द्यार विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन आणि त्याच्या हेर आमदारांनी बाबूचो फोग काडलो. पर्यटनाची पॉलिसी आणि मास्टर प्लॅन गोंयच्या पर्यटनाक फुडें व्हरतलो अशें उतर बाबून तांकां दिलें. ते खातीर एक्सपर्ट्स नेमल्यात. खेळा मळारय खेळगड्यांक प्रोत्साहन दिल्ल्यान खेळा मळार बरो वावर चल्ला हेंवूय बाबून तांचे नदरेक हाडून दिलें. टुरिझम पॉलिसी आमी लोकां मुखार दवरली. तशेंच आमदाराची मिटींग आपूण ह्या पॉलिसी बद्दल तेंचें सजेशन आमी घेतलें. अजुनूय जर कोणाकय सजेशन दिवपाचें आसल्यार तांणी तें दिवं येता. गोंयचो टुरिझम मास्टर प्लॅन हो गोंयचो पर्यटन वेवसाय वयल्या लेवलाचेर व्हरपाक मदत करतलो. गोंय टुरिझमाक जाय तशें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक मास्टर प्लॅनची मदत जातली. हेका लागून पर्यटन उद्योग वाडटलो आनी ताचो फायदो गोंयकारांक जातलो. 2018 ते 19 वर्सां आमच्या गोंयांत एकूण 80,15,400 ट्युरिस्ट भेट दिली. हो आंकडो फाटल्या वर्सा पर्यंत चड आसा. वर्सान वर्स आमचो आंकडो वाडीता, बेश्टोच वाडना. आमी रोड शो, एक्झिबिशन, मिडिया हे आमी करतात म्हणून वाडटा.
स्पोर्ट्स पॉलिसी त्याची तुमकां सांगले स्पोर्ट्स पॉलिसी खातीर भुरगे आमी इतले मुखार सरले केंद्र सरकारान 5% जॉब रिजर्वेशन त्या स्किमीचेर दवरल्या खेळगड्यांक सरकारी खात्यान नोकऱ्यो मेळच्यो म्हूण करताले खरे प्रयत्न सद्याक पुलीस पावर आनी हेल्थ हेच चड करून रिजर्वेशनाचेर चड इंट्रस्ट घालतात यूथ पॉलिसी इफेक्टीव करपाक इम्प्लिमेंट करपाक आमचो प्रयत्न तरणाट्याक यूथ पॉलिसी तरणाट्याक कॅरियर गायडन्स दिवप त्यांचे व्यक्तिमत्व विकास करप तांकां उद्योग धंदो करपाक प्रोत्साहन करप त्यांचे भितर हार्ड स्कील आनी सॉफ्ट स्कील डेव्हलप करप तांकां मोठ्यो मोठ्यो परीक्षा दिवपाक तयार करप वेगवेगळ्या मळार त्यांची कौशल्य हेरून ताका मोठ्या सर्ती खातीर तयार करप अशी कार्यावळ करपाचो आमचो प्रयत्न आसा नॅशनल गेम सोंपल्यो काय कारण आज स्पोर्ट्स म्हटल्यार पयसो ना जाल्यार स्पोर्ट्स सगळे कडेन पावूं शकना 40 मतदारसंघात पावूं शकना जसो एज्युकेशनाक पर्संटेज प्रमाणे पयसो रिजल्ट दवरतात तसो पयसो स्पोर्ट्साक दवरपाची गरज आमी कितलेंय काम करूं शकता जें तूं सांगता आमी काम करूं शकता काम करपाची आमकां हिम्मत आसा पूण ताका पयसो लागता पयशाक खंय आमी हें करूं शकना कॉम्प्रोमायज करूं शकना तसो समज आमचो चीफ मिनिस्टर मुखार सरलो जाल्यार एज्युकेशन आनी स्पोर्ट्स हो नंबर 1 जावपाक शकता एक कलकत्त्याक तांचें एक एक्झिबिशन आशिल्लें कलकत्त्याक तांणी शो करपाक ठरवलो आतां टेंडर जे पळय काडिल्लें तुमी क्लास ए कॅटेगरीच्यो एजन्सीज टेंडर ओपनिंग इज ऑन 10th तुका समजतलें पळय टेंडर ओपनिंग केन्ना 10 तारखेक टेंडर ओपनिंग कलकत्ता कितले पयस आसा हांगाच्यान 12 तारखेक कलकत्त्याक शो म्हणजे म्हाका काय कशें शक्य आहा तें हा फाल्यां परां एक्झिबिशन आज टेंडर ओपनिंग अशें जावपाक जायना तुमकां टायम आसा 1 म्हयनो पयलीं काडा टेंडर 1 म्हयनो पयलीं फायनलायज करा म्हणून ते मागीर बॉल मारता मेंबर की शो जाता काय ना करता काय ना कितें कंट्रोल आसा अशें म्हणून आनी इतलें सगळें करून सुद्दां आतां पळय इतले तुमी आतां इतले फॉरेन टूर्स केले खंय खंय गेले म्हणजे तुमच्या हाज्या प्रमाणे तुमच्याच रिपोर्टा प्रमाणे तांच्या नवीन टायम्साच्याच रिपोर्टा प्रमाणे टुरिझम डिपार्टमेंटाचो म्हाका दिसता आनी GTDचो एकलोय मनीस ना जो फॉरेनाक वचून येवना इतले पयशे स्पेंड करून जर टुरिस्ट अरायवल फॉरेनाचे कमी जाता जाल्यार गोंयच्या राज्याक ब्रँड करपाची गरज ना अशें म्हजें सिन्सियर मत तो पयसो तूं डॉमेस्टिकाक घाल एक वेळ डॉमेस्टीक टुरिस्टां चड येता टुडे गोवा इज सर्वायवींग इफ गोवा टुरिझम इज सर्वायवींग इट इज मेनली बिकॉज ऑफ डॉमेस्टीक टुरिस्ट सो ते लास्ट हांव एक उलयता आसतना स्पोर्ट्स पॉलिसी केल्ली पळय ती इम्प्लिमेंट जायना सारकी वचून इम्प्लिमेंट जायना ती भुरग्यां ताका लागून आंग मारता ती मातशी तूं एक दीस घेवन बस नाल्यार एक दीस मिटींग आपय एक 4-5 जाणांची मिटींग आपय आमकांय आपय तातूंत भितर पळोवया खंय डिफिकल्टी आहा ती कित्याक इम्प्लिमेंट करना ना त्या स्कुलांनी कॉलेजींनी सारकी इम्प्लिमेंट जायना तें मातशें पळय ती इम्प्लिमेंट जाता इतलें पळय नाजाल्यार ड्रॉप आउट भुरगें ड्रॉप आउट जायना आशिल्लें As of now, as of today, is almost at a very low note, is almost about 50% down. Of course, the charges has been that way, but even the domestic, as of today, the occupancy is very bad. And this is happening, why, Speaker Sir? I feel there are a lot of tourists that are coming from the other states, into the state of Goa, and feel they have been taking full advantage, and they've been coming with loads of buses. And when they're coming in the buses, Speaker Sir, you see them, most of this, they do use the hotels. They do use the hotels, a few of them, but most of them, we will see them in the fields and hills, all over. Even I do stay in Kalangut, even Igor Jasa, or churches there, you see the buses parked there, they'll be getting their gas stoves, their cylinders. Even in my constituency in Aldona, some time back, a few of my people went and there was a mini busload of people cooking and with gas cylinders. In fact, it is a very bad precedent. And my request to the tourism minister, to the minister, when these buses are coming into our state, they should be very strict, check them, because if any gas cylinders are being carried, they should be stopped or confiscated, because this in fact is an explosive. It can create, there's a blast, in fact the whole people it's a serious threat to their lives and the property. Mr. Saab, तुका letter केला, officer ते मातशें कितें तें काम तें मातशें, I'm not going deep into it, but ensure that all the jobs are done, and with this I'm sure that you're capable, you're efficient, your department should be
रियली तांचेर मातशें ताका दुखोवचें पडटलें तांकां ते मातशें फाटीं फुडें येतात. तूं मंत्री एकदम पावरफूल आसा पण तुजें डिपार्टमेंट आसा न्हू तांकां मातशें तांकां पुश करचें पडना. नाका म्हजो आदार घे हांव तुका पुश करून दाखय खंय करपाचें पळय तें. पत्रादेवी ते बांबोळी मेरेनचो महामार्ग फोंडकुलांनी भरला आणि ताका लागून अपघातात वाड जाल्या, काँग्रेसीन आरोप केला. बार्देसांतले PWDचें उदक पिवपाचे लायकीचें नाशिल्ल्याचें काँग्रेस म्हणटा. बार्देशांतल्या लोकांक नितळ उदका पुरवण करपा खातीर काँग्रेसीन सरकाराक 48 वरांची मुजत दिल्या. पिड्ड्यार उदका पुरवणीच्या विरोधांतल्या ह्या आंदोलनात लोकांनी तेंको दिवचो असो उलो म्हापसा काँग्रेस गट अध्यक्ष विजय भिकेन मारला. एक अल्टिमेट म्हणजे एक वॉर्निंग कशी त्या डिपार्टमेंटान 8 दिसांची वॉर्निंग न्हू, फक्त 48 आवर्सा भितून जर तुमी उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक ना जाल्यार डिपार्टमेंटानूच न्हू जर एसेंब्लीन सुद्दां वयचें पडलें जाल्यार MLAक आमी उदक हे व्हरोन दितले पिवपाक. 48 आवर्सा भितून हे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय बार्देजा भितून अशें आमचें डिमांड आसा. नाजाल्यार फुडली जी आमचें एक्शन घेतल्या पळय ती व्हेरी एग्रेसीव आसतलें. फाटले कितलेशेच म्हयने हे उदकाचे जो प्रश्न आतां उबो रावला तो फाटली जी चवथ जाल्ली त्या चवथी मेरेन हो प्रश्न असोच चालू आसा, असोच रेंगणच चालू आसा. प्रत्येक फावटी मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हे सगळे इंजिनियर दर फावटी हेच सांगता की जातलें काम थोड्या दिसांनी मेळटलें आनी थोड्या वेळार आमकां टँकरूय हाडून दिता. एक दीस दिलो आनी दुसऱ्या दिसा धडगत आसतना परत तांकां फोन करचें पडटा जावं परत तेंच्या ऑफिसान वयचें पडटा. अशी कठीण परिस्थिती आयज आमच्या बार्देसान येयल्ली आसा. सो हो तुमच्या माध्यमांतल्यान हो एक ग्लास आमी मुखेलमंत्र्याक दिता, हो तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान तो पावया सद्या. हो दुसरो जो ग्लास आसा तो आमी PWD मिनिस्टराक दिता आनी हो तिसरो ग्लास आसा बुरशें, घाणेरडे आनी खडूळ उदक जें आसा हो तिसरो ग्लास बार्देसचे जितले आमचे आमदार आसा त्या आमदारांक हें उदक तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी हांगा पावोवंक सोदता. खड्डे पडिल्ल्या रस्त्यांचेर लोकय बेजारिल्ले आसात. खड्ड्यांक लागून अपघात जावंक लागल्यात. हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण काडपाची काँग्रेसीन मागणी केल्या. ज्या पद्दतीन तें काम चालू आसा त्या कामाची पद्दत जर पळयली जाल्यार तितून आमकां कसलेंच प्रोफेशनलिजम दिश्टी पडना. जे प्रोफेशनलिजम त्या रस्त्यान आसपाक जाय, जे डिसिप्लीन, जे अनुशासन, जी शिस्त त्या रस्त्यार आसपाक जाय ती शिस्त आमकां दिश्टी पडना. आनी खास करून पत्रादेवी टू बांबोळी हो जो रस्तो आसा आनी ह्या रस्त्याचें काम करपी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा MBR इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, ही जी कंपनी आसा ती बेजबाबदार जाल्ली आसा, ती मरण जाल्ली आसा आनी तेका गोंयच्या लोकांचें जे रस्त्यार मरता तेंचें कांयच पडलेलें ना. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हिंदू मदले अल्पसंख्याक आशिल्ल्या सारस्वतांचेर अन्याय करपाक लागला असो जाहीर आरोप भाजपातलेच फुडारी करपाक लागल्यात. आयतारा मडगांवचो भाजपाचो फुडारी भाई नायक सरकारांतल्यान भायर मारिल्ल्या गोवा फॉरवर्डाच्या मेळाव्याक गेलो आनी ताणें हो सरळ आरोप केलो. हाचे खातीर म्हजेर कारवाय जाल्यारय म्हाका परवा ना अशें सांगपाक तो विसरलो ना. इतलो ते भाजपात आशिल्लो आनी आदलो मडगांवचो आमदार बाबू नायकाचो व्हडलो पूत भाई नायक गोवा फॉरवर्डाच्या मेळाव्याक आयिल्लो पळोवन सगळेच अजाप जाले आनी तांचेच फुडें ताणें आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडलो. ताचेर अजाप अशें विजय सरदेसाय आनी रोहन खंवटे हे मंत्री, आत्माराम नाडकर्णी हो सॉलिसिटर जनरल, ॲडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे आनी मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पलाचो माव आशिल्लो डॉक्टर महेश सरदेसाय हांकां दोतोर सावंतान काडून उडयल्यात, ते बी फकत ते सारस्वत म्हणून. भाई नायक मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेचो अध्यक्षय आसा. पळयात सद्या व्हायरल जाल्लो हो व्हिडिओ. हांव प्रश्न विचारना आमच्या चीफ मिनिस्टराक, म्हज्या चीफ मिनिस्टराक BJPच्या, तूं मायनॉरिटीचेर चडटा कित्याक? तुम्ही प्रश्न करतले मायनॉरिटी खंय? आतां एक तुका नांवां दिवन सांगता. सगळ्यात पयलीं ताणें दत्ता लवंदे म्हणून AG आशिल्लो ॲडव्होकेट जनरल ताका निकायलो. ताचे फाटल्यान ताणें विजय सरदेसाय काडलो. दुसरो मायनॉरिटी कित्याक काडटा उतर ना. तूं रोहनाकूय काडटा, रोहन खंवटे. तिसरो मायनॉरिटी बऱ्या त्या पॉलिटिक्सान तूं खेळ्ळो.
सो तो ALS नाडकर्णी म्हणून एक मनीस आसा, सुशांत म्हणटाले ताका, आत्माराम नाडकर्णी. तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया नंबर 3 सॉलिसिटर, सॉरी. अकस्मात सोपे केसी ताजे कडल्यान ताणें काडल्यो. कित्याक काडल्यो हो प्रश्न तुम्ही विचारूंक जाय. तो मायनॉरिटी म्हणून उत्पलाचें नांव घेतलें की तुम्ही जाणा तो पर्रीकर म्हणून. खरी खबर न्ही. उत्पल पर्रीकारालो मांव दोतोर सरदेसाय, आमच्या बाई पर्रीकारालो वेळ दोतोर सरदेसाय, रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटाचो चेअरमॅन आनी 2-3 कडेन एडवायझरी बोर्डार आशिल्लो ताका निकळ्ळो. म्हाका दिसता गेट वेल सून ह्या जावंताक लागता. तेन्ना केन्नाय जर तुमकां बीजेपीचे कोणी मेळ्ळे, म्हणजे एक रिक्वेस्ट, काय चल्लां कितें. आतां हांव सारस्वत आनी हांव मायनॉरिटीज म्हणटा ताणें नांव म्हणून. तेन्ना हें कितें चल्लां. हांव बीजेपी फाल्यां म्हजें कितें कितें जाता तेजें आय डोंट केअर. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत पळय फुडल्यो खबरो. आडावन उरिल्ली शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू करून मुळाव्या शिक्षकांची 8 दिसां भितर भरती करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा अधिवेशनात उतर दिला. सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान विचारिल्ल्या प्रश्नाक ताणें ही जाप दिली. प्रायमरी टिचराचो अजून 1 म्हयन्या भितर हो जो कितें बॅकलॉग आसा तो पूर्ण करतलो असो म्हणून आमकां मॅसेज आसा. पूण त्याच बरोबर म्हाका जाणून घेवपाक की हायस्कुलाक आनी हायर सेकंडरी मोठ्या प्रमाणात हांगा वॅकन्सी म्हणजे हें आसा ते भरपाचें कितें ताचें प्रोविजन केल्लें कडेन आसा अजून पर्यंत तेजें मातशें कळपाक आशिल्लें. स्पीकर सर, माननीय सभासद ज्यांनी जो प्रश्न विचारला पळय न्ही, शॉर्टेज आसा टीचर प्रायमरी स्कुलांनी आमकां खबर आसा. 182 प्रायमरी टीचर ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड जाला, फायनलायज जाला. फक्त थोडोसो एडमिनिस्ट्रेटीव म्हणजे जी कितें जाल्लें तर रिगार्डींग द रिजर्वेशन्स कोटा म्हणजे रोस्टर मॅनेजमेंट करपा खातीर त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन फायल ती परत वयची पडली. फॉर एग्जाम्पल द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट म्हणजे टीचर्स फ्रॉम सम टीचर्स फ्रॉम द रिजर्व कॅटेगरी ऑफ द स्पोर्ट्स कोटा मेळुना, फ्रॉम द एक्स सर्विसमॅन कोटा मेळुना, फ्रीडम फायटर्स कॅटेगरी मेळुना, फ्रॉम द ST कॅटेगरींतल्यानूय थोडेशे शॉर्टेज मेळ्ळे, STंतले मेळ्ळे. हे मेळोंक नासल्या कारणान आमकां परत एकदां ती फायल म्हणजे कन्सर्न रिमार्क त्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान परत मूव करची पडली. ताज्या खातीर एक 20 ते 25 दीस उशीर जाला. पण म्हाका खबर आतां ऑलरेडी हांव आयज सकाळीं जावं फॉलोअप घेतालो तेन्ना इट इज ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट जाला. विदीन 8 days 182 टीचर्स जे आसा हे आमी भरती करतले. ह्या फुडें मिडिया खातीरच्यो सगळ्यो जायराती म्हायती विभागा कडल्यानच वतल्यो. दुरुस्ती पत्रां लेगीत सरकारान थारायला. दिसाळ्यांक सरकारी जायराती दिवपाच्या विसंगतींचेर विधानसभा अधिवेशनात सोमारा चर्चा जाली. हे बाबतीत धोरण थारायतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर दिला. मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकारान हो विशय काडिल्लो. मिडियाक जायराती दितना सरकार पक्षपात करता असो ताचो आरोप आशिल्लो. सरकारान जानेवारी ते मार्च मजगती 49 कोटींच्यो जायराती दिसाळ्यांक दिल्ल्याची म्हायती दिली. 3 पेपराचेर दिवपाचो हो क्रायटेरिया आसा. 3 पेपराचो दिवपाचो क्रायटेरिया आसतना एखादो आमी म्हणटा की इंग्लीश पेपराक एखादो दिवपा जाय, मराठी न्यूज पेपराक एखादो दिवपा जाय आनी जेन्ना कोंकणी प्रिफर करपाक जाय ताच्या खातीर कोंकणी पेपर जो आसा हो प्रिफर केलो वता. ताच्या खातीर क्रायटेरिया एकदां पर्टिक्युलरली डिपार्टमेंट ते डिसायड करतात. त्या डिपार्टमेंटाच्यो वेगवेगळ्यो एडवर्टायजमेंट खंयच्या पेपराक दिवपाच्यो त्यो आनी त्या नुसार त्यो डिसायड जाता. देर इज नॉट अ स्पेसिफीक क्रायटेरिया की तो ह्याच पेपराक दिवपाक जाय त्याच पेपराक दिवपाक जाय. कोणाक प्रिफरन्स म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंट हे वेगवेगळे पेपर्स हे डिस्ट्रिब्यूट करून प्रत्येक फावटी दिले वता. आज जर एखाद्या पेपराक दिला आसत जाल्यार फाल्यां तो दुसऱ्या पेपराक वयचो होय पळयता. जर तुम्ही तीनूच ॲडव्हर्टायजमेंट दिया, तुम्ही आज ह्या पेपरान दिले फाल्यां दुसरे 3 करा, परत तिसरे 3 करा, कितें तरी क्रायटेरिया तातूंत आसपाक जाय. खंयच्या पेपराचो सर्क्युलेशन कितलो आसा ताजेर तो एडवर्टायजमेंट दिवपाचो आसा. शेवटी सरकाराची एडवर्टायजमेंट आसतली किंवा सरकाराची एखादी आमी म्हणटा एड आसतली ही चड लोकां कडेन पावपाक जाय हो सरकाराचो उद्देश आसा. डेप्युटी CM हांव म्हणटा म्हणजे बाब कवळेकर हांणी जर 1 लाखाची एडवर्टायजमेंट दिली एका सोविनियराक, तो परत वयता तसो आर्ट एंड मिनिस्टर येता 1 लाख, तशें जावचें ना.
ताच्या खातीर तेजे रेस्ट्रिक्शन्स जी आसा ही घातली वयतली. एखाद्या खंयचे सोविनियर एखाद्या संस्थेक जर एडवर्टायजमेंट दिवचे पडटा आसत 4 डिपार्टमेंटांनी दिले जाता बट तेजे रेस्ट्रिक्शन्स आसतली. कांय खेपे कामाची निविदा उसरा दितात जाल्यार जायते खेपे कंत्राटदार वेळेर कामां पुराय करिनात. ह्या विशयाचेर गरमागरम चर्चा जाली. कंत्राटदारांच्या ब्लॅक लिस्टिंगाच्या विशयावेल्यान माविन, सुदीन आणि मुख्यमंत्र्या मदीं वादावादी जाली. देर आर रुल्स अँड रेग्युलेशन्स आर व्हेरी क्लियर. कोणी जर सबस्टँडर्ड काम केलें आसा ताका घरा धाडपाचो. आयज पर्यंत कितल्या जाणांक धाडल्या? वेर इज द आयज क्वेश्चन? पर्यंत कितल्या जाणांक धाडल्या तुमी? स्पीकर सर कंटिन्युअसली फाटल्या सरकारान आयज पर्यंत कोणाकूच धाडूंक ना. ऐका म्हणणें आसा कितपर्यंत कसली क्वॉलिटीची कामां केल्ली आसा? कोणाक घरा धाडले? ऐका आयज पर्यंत एकाय मनशाक धाडलो ना. म्हाका दिसता काडीत जाल्यार बऱ्याच जाणांक धाडचे पडटले. फ्रांसीस सिल्वेर मिनिस्टर आशिल्लो, कितल्या जाणांचेर तूं एक्शन घेतली? फ्रांसीस सिल्वेर एकट्याचे तरी घेतिल्ले? अरे शहाणपणां सांगता आतां. तुवें कांयच करूं ना. एक्चुअली यू आर पॉयंटिंग आउट ऑल युअर फॉल्ट्स बाय डिफॉल्ट. फ्रांसीस सिल्वेर. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सुकूरच्या शेतात केल्लो रस्तो कायम स्वरुपाचो न्हय, शेतांतल्या कामा खातीर तात्पुरतो केला. आरोप करप्यांनी आमकां प्रत्यक्षात येवन मेळून वस्तुस्थिती जाणून घेवची. सुकूरच्या शेतकारांनी परवरीचे काँग्रेस गट समितीक आवाहन केलां. भारताचो क्रिकेट खेळगडो लोकेश राहुलाच्या फायद्या खातीर आदलो महसूल मंत्री रोहन खंवटेन सुकुरांत शेतांतल्यान रस्तो व्हेला असो काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन आरोप केल्लो. काँग्रेसीच्या परवरी गट समिती अध्यक्षान रोहन आड मुख्यमंत्री, जिल्लोधिकारी, क्रायम SP आणि नागरी प्रशासन संचालका कडेन कागाळ केल्ली. ह्या आरोपाक आराडीच्या साई फार्म्स क्लबाचो अध्यक्ष किशोर सावंतान हेर शेतकारांक वांगडा घेवन जाप दिल्या. म्हणजे जे लोकांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ते थंय स्थायीक लोक कोण नासले. स्थायीक लोकांक जर समज शेतकारांकूच जर प्रॉब्लम आसले जाल्यार ते शेतकार येवन सांगतले आसले कंप्लेंट कितें आसा ते. पूण शेतकार कोण ना. शेतकार सगळे आमच्या बरोबर आहा. आमी आमकां जाय म्हणून रिजोल्युशनां घेवन हे रस्ते करून घेतले. हितून प्रश्न येयलो खंयचो कॉम्पेन्सेशनाचो. आतां हेंचो आरा बसो आहा की रस्तो इल्लिगल जालो म्हणून. इल्लिगल रस्तो करपाक जमनी कोणाच्यो? जमनी आमच्यो. सो लिगल पार्ट खंय उरलो? आमी स्वताहून आमच्या मर्जेन आमी NOC दिल्या. आमचे NOC घेवन आमी रिजोल्युशनां घेवन ते रस्ते केल्लेले आहा. सो कसले आरोप करतना त्या आरोपाक कितें तरी पुरावो आसपाक जाय. हेचेर सोक्षमोक्ष जर लायतलो जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या प्रेसवाल्यांनी जावं कोण हे लिडर्स आसात, कितें कितें नांवां आहा तेंची आतां घेतलेली हांवें, तेंच्यांनी स्वता येवन शेतकाऱ्या कडेन उलोवचें आनी आमची प्रॉब्लमां समजून घेवची. आमी जो रस्तो केला तो फक्त शेतीच्या कामांक वापरपाक आनी तो कच्चो रस्तो, मातयेचो रस्तो. थंय टार रोड जावचो ना. आनी हेंचे आरोप अशें आहा की थंय बिल्डिंगे येतल्यो. आरे पिशानो, शेतान कोण बिल्डींग बांदता आनी खंयच्या कायद्यान बिल्डिंगे बांदतलो? पणजेच्यान आमचो खबराकार यशवंत परब. उटंगाराचो पावस. ह्या पावसात भांगराची सरपळी, एक नेकलस आणि 3 लाखांचेर चोरांनी हात मारलो. केपें किटलाच्या शांतादुर्गा किटलाकारणीच्या देवळाची जनेलां मोडून दरोडो घातलो. देवळांतले 2 फंडपेटयो त्यांनी उबारून व्हेल्यो. पुलीस तांचे सोदात आसात. आयतारचे मध्यान रातीची ही घडणूक. एखाद्रे हिंदी सिनेमांतलो सीन कसो. देवळाच्या जनेलांचे ग्रील तोडून चोर भितर सरले. दुसरे वटेन देवळाचें एक दारय तांणी फोडलें. चोर इतले बुदवंत की पुलिसा खातीर पुरावे फाटी रावचे न्हय म्हण थंयच्या CCTV हार्ड डिस्क वतना तांणी काडून व्हेली. पुलिसांनी हांगा गस्त घालची अशें थळाव्यांनी मागलां. पयल्या 2 फोनपेटी सकयल उडयल्ले आसले, फोडलेल्यो. आनीक आमच्यान ते भितर सरले ग्रिल्स काडून. आनी हेजी पयलीं 10 वर्स पयलीं सेम केस जाल्ली हांगा अशीच की ग्रिल्स काडून तेन्ना जवळ जवळ 40-50 लाखाचें सामान वयल्लें चोरून देंवले आमगेले. आनी आतां बी सेम केस परत जाल्ली आसा. तेन्ना गोवोरमेंटा कडेन मागता की आमी प्रोटेक्शन म्हणून आमी CCTV बसयली, ते DVRच चोरून वयले, हार्ड डिस्क चोरून वयले. सो हांव सरकारा कडेन मागता की आमकां बऱ्यांतलें बरें प्रोटेक्शन ह्या देवा खातीर दिवची. प्रोटेक्शन म्हणल्यार कशें, पयलीं पेट्रोलिंगान गाडी येताल्यो पुलिसाच्यो, सो आतां त्यो बंद जाल्ल्यो आसा. हांव गोवोरमेंटाक मागता की तेमी त्यो परत चालू करच्यो आनी रातचे 3-4 फावटी तरी गाडी हांगा. पयलीं दार आमगेले सारके आशिल्ले. पयलीं दाराचेर कांय तो प्रॉब्लेम जालो ना.
दुसऱ्या दाराचेर येता तेन्ना ते लॉक काडटा तेन्ना कळ्ळें आमकां म्हणल्यार लॉक काडटा तेन्ना लॉक सगटी भायर आयले भायर भितर पळयत तेन्ना न्ही ते 2 फंडबी ना 2 डबी फंडबी ना म्हणटकीर मागीर भितर आयलो भितर येतना ते पळयलो आमगेले गर्भकुडी दार तेजे भितर गेला पळय ते दोनूय दार फोडला. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरी तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.